साखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सभापती पदा खातीर 4 अर्ज भरल्यात. ताच्या अर्जाक विजय सरदेसाय, सुदीन ढवळीकार, गोविंद गावडेन तेंको दिला. अर्ज भरतना सरकाराचे सगळे आमदार मंत्री आशिल्ले. टोटल आमचे कडेन 7 नॉमिनेशन पेपर्स आयल्या. तातूंतले 4 नॉमिनेशन पेपर्स दोतोर प्रमोद सावंतान भरल्या आनी 3 नॉमिनेशन पेपर्स श्री आलेक्स रेजिनाल्ड जो आमचो कुट्टरेचो आमदार आसा ताणें भरल्या. एक दोतोर प्रमोद सावंत हू इज सेकंडेड बाय राजेश पाटणेकर, आमचो सुदीनबाब ढवळीकर, विजय सरदेसाय आनी गोविंद गावडे. आनी आलेक्स रेजिनाल्डाक सपोर्टेड बाय जेनिफर मॉन्सरात, मागीर आमचो बाबू कवळेकर आनी मिस्टर प्रताप सिंगजी रावणे. इतले मजगती बाबू कवळेकाराच्या फुडारपणात काँग्रेसीच्या आमदारांची बसका जाली. त्या उपरांत काँग्रेसीन आलेक्स रेजिनाल्डाक सभापती पदा खातीर फुडें काडपाचें थारायलां. काँग्रेसीचे सगळे आमदार एक आसात. चर्चिलय तेंको दितलो म्हूण आलेक्स सांगता. आलेक्सानूय अर्ज भरलो. रेजिनाल्ड लोरेन्सो हो आमचो काँग्रेस पार्टीचे वतीन स्पीकर कॅन्डिडेट आनी आमी सगळे जाण 16 जाणांनी वचून आतांच नॉमिनेशन फायल करून तेजे येयल्ले आसात. आमकां काँग्रेस पार्टीक फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमी फाल्यां सभापती इलेक्शन आमी जिखतले. जे गोंयच्या लोकांनी कळोवन दिला प्रत्येक आमदारांक, जे आमदार आतां त्या वाटेन सत्ते खातीर त्या वाटेन आसूं पूण त्या मनांतल्यान आसतलें अशें म्हाका दिसना. ताका लागून आमकां दिसता की आमच्या उमेदवाराक फाल्यां वोटींग जाता आसतना आमच्या उमेदवाराक तेंच्या कॉन्सियन्सा जर विचारीत जाल्यार जो कौल गोंयच्या लोकांनी दिल्लो आसा ताका वोटींग मतदान करता आसतना आमच्या कॅन्डिडेटाक करतले आनी आमी विजय जातले. आमगेले आमदार आज वयता फाल्यां वयता म्हूण सगळे म्हणटात. आमगेले आमदार कोण वचनाय आनी वी आर व्हेरी क्लियर दॅट वी वील नॉट लीव द पार्टी. Yeah, we will be contacting Churchill to give. We will be contacting Churchill to ask him his support. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.